गोय महाराष्ट्रात विलीन जाल्ले जाल्यार गोय हे महाराष्ट्राचोच भाग म्हणून वळखता आशिल्ले। जॅक सिक्वेरा हांणी चळवळीत वांटो घेतिल्लो, तशेंच गोयचे अस्तित्व राखून दवरपाक खुबशा लोकांचे योगदान आसा। देखून 16 जानेर हो दीस अस्मिताय दीस म्हणून मनोवचो अशी मागणी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी विधानसभेत केली। The government to commemorate 16 January as Asmitai Dis, Opinion Poll Day, as an official day of the state government and hold Asmitai Dis Opinion Poll Day as official state function to commemorate the same. The same is to recognize the efforts of proud and brave Goans to maintain their separate identity as Goans. Yes. Immediate steps to commemorate Asmitai Dis Opinion Poll Day of Goa's as the official state function. एक state function जोरी तो आमी केले। गोय हे गटर राज्य जावंक नाशिल्ले जाल्यार आयज गोयचे अस्तित्व लेगीत आसचें नासले। जर हे विलीनीकरण जाल्ले जाल्यार गोयचें नांव गोवापुरी किंवा गोमंतकवाडी जातलें आसलें अशी टिका आमदार सरदेसाय हांणी भाजप सरकाराचेर केली। हांव हांगा उबो रावलां टू सपोर्ट द रेजोल्यूशन, बट ऑल्सो टू रिमाइंड पीपल, एस्पेशली मेंबर्स ऑफ दिस हाऊस हू वर देयर इन द लास्ट tenure. And Sudhin Dawdekar was a minister with me. Mr. Dr. Pramod Sawant was the Speaker of the Legislative Assembly. And Michael Lobo was wanting to be the minister, on the line to be the minister. We had 3 ministers. Rohan Khawta was my colleague. Speaker sir, एक याद करून दिता, कोंकणीन सांगता सारकें, हें ऑफिशियल फंक्शन आमी केल्लें 16th January 2018 ऑफिशियल लँग्वेज डिपार्टमेंटान तुज्या हें ऑफिशियल फंक्शन मडगांवां केल्लें फातोर्डा, आनी आमी ऑफिशियल लँग्वेज ऑफिशियल येतें ओपिनियन पोल स्क्वेअर म्हणून एक जागो घाल्लो आनी थंय तुजो मनोहर पर्रीकारान भाशण दिल्लें। भाशण कितें दिल्लें की 16 जानेवारी 1967 गोवा रियली बिकेम इंडिपेंडंट म्हणून। सुदीन जेन्ना म्हणटा की आपल्या इतल्या वर्सां हें कांय आयकुना न्ही, इट वॉज एन ऑफिशियल फंक्शन आनी तूं म्हजो कलीग आसलो, यू कॅनॉट फॉरगेट। तुका एमनेजिया कशी जाली, हो विश्वजीत खंय गेलो, तुजी चॅक करचें पडलें तुका अशी जर विसर पडटा, 5-5 वर्सांची विसर पडूंक लागली, तर तुका कितें तरी सडनली रॉंग, तुजी वादी कसली ती कळना म्हाका, गोवावादी काय महाराष्ट्रवादी। मागीर तो मुखेलमंत्री जालो, मायकल गेलो मरे, आतां वचचेच पडटा, एक एकले वतले लास्टाक टायम येतकर। स्पीकर सर, हो मुखेलमंत्री जातकर हाणें म्हाका काडलोच म्हणून हाका सावंतवाडी म्हणनासलो हांव सरकार, हाणें हें ओपिनियन पोल डे फंक्शन बंद केलें म्हणून ताका हांव सावंतवाडी सरकार म्हणून ताका बोवाळ मारपाक लागलो। हांव ओगी म्हणनासलो तो, हो सरकार सावंतवाडी सरकार कित्याक म्हणटालो, कित्याक सावंतवाडीच्यान मतां पडूंक नासलीं। 2 पानां गोंयचे जनतेन 2 पानांक मत मारलें, ह्या सरकारान आमकां 3 पानां केलीं। हो सरकार कॅटिस सरकार, ह्या सरकारान गोंयकारांक 3 पानां केल्लीं आहा। गोंयचे जनतेन 2 पानांक मारले, तुमी 3 पानां करता ते गोंयचे जनतेक। स्पीकर सर, बाब युरीन सांगलां तें सारकें, देर वॉज अ स्कीम ऑफ लिंग्विस्टीक स्टेट्स। आज जर ही स्टेट म्हणून आमी जर आमची अस्मिताय राखून मत मारूंक नाशिल्लें जाल्यार आज कोंकणी खंय आसपाची न्ही। आज आमी एक तालुको आसपाचो, आमी एक धाकटो डिस्ट्रिक्ट आसपाचो, आनी आयक स्पीकर सर, त्या डिस्ट्रिक्टाचें नांव पसून गोंय म्हणून आसपाचें न्ही। रोहन खंवटो जो गोवा ब्रँड गोवा म्हणून खपयता इंटरनॅशनली इमर्जिंग मार्केट्स, तें सांगता, ही वूड हॅव टू बी सेलिंग वन तालुका कॉल्ड गोवापुरी, नाजाल्यार आनी कितें तरी गोवावाडी, कितें रे गोमंतवाडी अशें आसपाचें। सावंतवाडी तशी गोमंतवाडी आसपाची, आनी रोहन खंवटो वूड बी गोईंग टू स्पेन टू मार्केट गोमंतवाडी। नो, ही वूड हॅव बीन अ पंच in one येतें कितें तें पंचायत ऑफ पर्वरींग। स्पीकर सर, पंचायत आसपाची। ह्या थारावाक मान्यताय दीत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी 16 जानेराक अस्मिताय दीस म्हणून सरकारी पावण्यार मनोवपाचें आश्वासन दिलें। 14 वर्सांनी गोंय मुक्त जालें आनी हें जाता आसतना 18 जून ह्या दिसा म्हणजे आमी आमचो क्रांती दिन मनयता। ताज्या उपरांत आमी 19 डिसेंबर ह्या दिसा गोंय स्वतंत्र जालो मुक्ती दिन मनयता। 30 मे 1987 आमी आमचो घटक राज्य दिन मनयता। आनी म्हाका सांगपाक खूब खोसूय भोगता, अस्मिताय दीस हो मनोहर बाब पर्रीकर
हांच्यांनी मनोवपा खातीर 18तल्यान सुरवात केली. तसोच 30 मे घटक राज्य हो दिन हांवें मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत मनोवपाक सुरवात केलो. फक्त ओनूच जावंक ना, कोड ऑफ कंडक्ट म्हणून 60 लोकांचे वेगवेगळ्या जाणांचे सत्कारूय केला, ऑफिशियली केला. आनी ताकाच लागून आमी एक गजाल म्हणजे हांव भाशण बरोबर आहा तुजें, म्हणजे तुवें जशें म्हटलें की जर राज्य जावंक नासलें आमी पंचय जावंक पावचे नाशिल्ले. देशाच्या राज्याच्या प्रगतीत सगळ्यांचें कॉन्ट्रिब्युशन आसा, हांव ना म्हणना, पण हे दीस बरेच जाण विसरलेले, हे दीस खूब जाण विसरलेले. आज युरीन परत एकदां हे रेजोल्युशन हांगा हाडलां. पण म्हाका सांगपाक बरें दिसता मनोहर पर्रीकारान सुरू केल्लें. आतां आमी ऑफिशियली अस्मिताय दीस जो आसा पळय न्ही, हो आमी मनयता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.